आदिवासी कल्याण खात्याची विद्यालक्ष्मी नावाची योजना आसा। हे योजने खाला 10वी इयत्ता परीक्षा पास जावन 11वी इयत्तेन खंयच्याय शाखेन प्रवेश घेवपी अनुसूचित जमातींतल्या चली भुरग्याक कायम ठेवीच्या रुपान 25,000 रुपया दितात। ही रक्कम चली भुरगे जेन्ना 12वी बोर्ड परीक्षा पास जातात तेन्नाच दितात। 12वी पास प्रमाणपत्र आनी हेर दाखले सुपूर्द केल्या उपरांत कायम ठेवीची ही रक्कम दितात। मजगती हे योजनेची 2011 ते 12 ते 2018 ते 19 वर्षा मेरेनची 950 लाभधारकांची कायम ठेव खात्याकडेन हक्क सांगिनासतना पडून आसा। हक्क सांगूंक नाशिल्ल्या अशा कायम ठेव लाभधारकांची वळेरी खात्याच्या https.tribalwelfare.goa.gov.in या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली आसा। या अर्जदारांनी आपली कायम ठेव रक्कम मेळोवपा खातीर ही सुचोवणी जारी जाल्ल्यापासून 90 दिसां भितर आदिवासी कल्याण संचालनालय पणजी वा मडगांवच्या कचेरीत संपर्क करचो, नाजाल्यार हक्क सांगूंक नाशिल्ल्या अर्जदारांची रक्कम सरकारी तिजोरेंत जमा करतले अशें कळीत केला।